नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. महाभयंकर वादळाचो आंध्र प्रदेश ओरिसाक धपको. 10 लाखांवयर लोकांचे स्थलांतरण. 200 किलोमीटर प्रति तास घुपी वादळ. पुराय सरकारी यंत्रणा हाय अलर्टाचेर. 2014 डिसेंबर मेरेन गोयात 24 वरां उदक. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराचे उतर. 20 ते 25% उदकाची नासाडी थांबोवपाची पीडब्ल्यूडीची मोख. दसऱ्याच्या मुहूर्तार कालबी पुलाचे उक्तावण. अपघातात गेल्ल्यांची याद काढून अजूनही घरच्यांच्या दोळ्यांत दुका. पुलाक अपघातात गेल्ल्यांचे नाव दिवचे अशी मागणी. जमनीचो वाद मिटयल्या बगर गावात चिरेखण चलोवंक दिवचे नात. म्हावळिंगे गावच्या लोकांची शिटकावणी. बेकायदेशीर चिरेखणीचे काम वडयले बंद. आणि राज्यपाल भारतवीर वांचून भेटयले 17वे जिनो खेळा पुरस्कार. खेळा भावना आत्मसात करपाचो तरणाट्यांक सल्लो. आकांक्षा साळुंके आणि भक्ती कुलकर्णीक खासा पुरस्कार. खबर विस्तारान. शक्तिशाली फैलिन चक्रीवादळान शेनवारा ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश दर्यादेगेक धपको दिलो. 6 लाखांवयर लोकांक सुवातेवेल्यान सुरक्षीत जाग्यार हालोवचे पडले. 200 किलोमीटर प्रति तास या वेगान घुपी हे महाभयंकर वादळ. सरकारी यंत्रणा बरोबर सेना, नौदळ आणि वायुसेनेकूय मजत कार्या खातीर आपूण हाडल्यात. या वादळाचो गोंयचेर परिणाम जावचो ना, पूण पावस पडपाची शक्यताय आसा. कितल्योशोच रेल्वे रद्द केल्यात आणि काय रेल्वेंचो मार्ग बदलला. जगाच्या इतिहासातले सगळ्यात व्हड अशें हे वादळ. ह्या वादळा संबंधीच्या आंकडेवारीचेर नदर मारल्यार ताचे गांभीर्य आणि ताची लुकसाण करपाची तांक लक्षांत येता. 240 किलोमीटर वादळाची वेग. 20 किलोमीटर वेगान वादळ देगेवटेन. ओडिशांतले 5 लाखांवयर लोकांक केले स्थलांतरीत. आंध्र प्रदेशांतल्या 1 लाखांवयर लोकांक हालयले. दोन्ही राज्यांतले मेळून 5 जिल्ल्यांचेर प्रभाव. 3 राज्यांचेर वादळाचे प्रभाव. अर्ध भारत व्यापतले इतले व्हड वादळ. वादळाची कॅटेगरी 4 ह्या विभागान मोडणे. वादळ येवचे पयलींच वाऱ्यान लुकसाण. लायटीचे खांबे पडले. पावसाचो सावार. वादळ येवचे पयलींच 7 जाणांचो गेलो जीव. वादळाक लागून 3.5 मीटर व्हडल्यो लाटो. 23 वर्सांतले लोकांचे सगळ्यात व्हडले स्थलांतर. आंध्र प्रदेश, ओरिसान वचपी रेल्वे आनी गाडयोय रद्द. राज्य आनी केंद्र सरकारा वांगडा भारतीय सेना, नौदळ आनी वायू सेनाय सज्ज. 210 to 200 kmph average speed, sustainable maximum wind speed, that's what we call it, gusting up to 240 kmph. सबसे ज़्यादा प्रभावित तो उड़ीसा ही है और उसके बाद में कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश. हे वादळाचो प्रभाव म्हूण गोंयांत सांजे काळे कुट्ट ढग जमिल्ले. मात परिस्थिती पुरायपणान नियंत्रणान आसा. वादळ उत्तर आंध्र प्रदेश आनी ओरिसा वटेन गेल्ल्यान गोंयचेर कमी प्रभाव पडला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. डिसेंबर 2014 मेरेन पुराय गोंयांत 24 वरां उदक मेळटलें अशें उतर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. मंत्री ढवळीकाराची शेनवारा उदका वेवस्थापन देखरेख समितीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा पर्वरी सचिवालयांत बसका जाली. दर दिसा सुमार 150 MLD उदकाची नासाडी जाता. ताका लागून वर्साक सरकारी तिजोरीचेर 100 कोटींचो फटको बसता. 20 ते 25% उदकाची नासाडी थांबोवपाचो निर्णय पीडब्ल्यूडीन घेतला. राज्यांतले उदकाच्यो पायपलायनी बदलपाचें पीडब्ल्यूडीन थारायलां. साधारण एंड ऑफ डिसेंबर 2014 वी वॉन्ट टू गिव गोवा 24/7 वॉटर सप्लाय. दिसाक सुमार 90 MLD उदकाची नासाडी थांबयतले अशें पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. उदका पुरवण करपी पायपलायन, उदका मिटर आणि हेर गजाली बदलपाचो निर्णय पीडब्ल्यूडीन घेतला. नॉन रेव्हेन्यू वॉटर जे आसा ते आमकां कमीत कमी 20%, हांव म्हणना 20% एट ए टायम आमचे कडेन जातलें, पूण नक्कीच वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग एट 25%. आणि इफ आमी जर 25% सक्सेसफूल जाले, 25%क ते हाडून, जाल्यार ऑलमोस्ट say about 15% on an average 400 into 50 460 MLD उदा we can give it to others. टार्गेट आसा RW रिडक्शन आमी फुडल्या 6 म्हयन्यांत करपाचें ठरयलां.
त्या खातीर काही आमी RW खातीर एस्टिमेट केल्या फॉर चेंज इन पायपलायन, ओल्ड पायपलायन्स, चेंज इन वॉटर मिटर, चेंज इन all service connection. Wherever there is a leakage in the service connection of the household, we want to change. And very important is flow meters. सांगेचो 100 MLD चो प्रकल्प 2014 मेरेन पुराय करपाचे उत्तर ढवळीकारान दिला. उजगाव गांजे वाठारात 27 MLD प्रकल्पासयत हेर उदका पुरवण प्रकल्पाचे काम PWDन हातान घेतला. उजगावच्या प्रकल्पाचो धारबांदोडा, वाळपय, पाळी आणि प्रियोळ वाठारातल्या लोकांक लाव जातलो. हो प्रकल्प 2016 मेरेन पुराय जातलो. Now another project is coming at OPA, which is 25 MLD, which can take care of Panjim area, Tiswadi and Ponda. Another 15 MLD project at Mahisar in Pansawade, which takes care of 15 MLD project, which take care of half of the Pansawadi and Shiroda. And एक project येता, which is very important, which is 27 MLD at Ganje Uzgaon. This project will be completed by 2016, and here already it is tendered. Work order will be issued of Panjim OPA plant within 15 days, and that of Ganje plant in another 1.5 months. रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस प्रुडंटा खातीर. दसऱ्याक कालवी पुलाचे उक्तावण जाता. 6 जाणांचो जीव गेलो तेन्ना प्रशासनाक जाग आयली. प्रुडंट तांच्या घरच्याक वचून मेळ्ळे. अजूनही तांच्या दोळ्यांत त्या दिसाची याद काडटकच दुकां दाटून येतात. हो पूल सरकारान त्या अपघातात सोंपिल्ल्यांक अर्पण करचो ही तांची मागणी. स्कुलान वचपी 4 चलयांक आणि हेर 2 जाणांक मरण आयले तेन्ना सगळ्यांक कालवी पूल बांदपाचे म्हत्व लक्षात आयले. कालवी घडिल्ले बस दुर्घटनेच्यो यादी अजून ताज्यो आसात. 1 वर्स आणि 9 म्हयन्यां पयलीं ही दुर्घटना घडिल्ली. डायना डायस आणि एल्विना डायस ह्या 2 भयणींक, प्रियल साळगांवकर आणि नायजल ग्रासियस ह्या सेंट थॉमस स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक हे घडणुकेन मरण आयिल्ले. आयतारा कालवी पुलाचे उक्तावण जाता. पूण डायना आणि एल्विना डायसाची आजी अजूनही आपल्या नातरांच्या उगडासान दोळ्यांत दुकां हाडटा. कालवी पूल बांदून जाल्ल्यान लोक खोशी आसात, पूण कांय गजालींचेर कालवीच्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. त्या भुरग्यांक लागून आमचो पूल जालो. आतां पयशे आमकां ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें आमकां पुलार आमकां हें करतलो म्हूण सांगलें, पुलीस बांदतलो म्हणलेलें. आयज पयशे गेल्ले आमी पळोवपाक चॅकींग केलो, पूल तांच्यांनी आमच्या पुलार पुलीस बांदूंक ना. आमच्या गरजेचें तुका अजून वचोंक ना, कित्याक आमच्याच भुरग्यांक लागून ब्रीज जाता आनी हे सगल्यांनी हें मानून घेवंक जाय. आनी ताणें हो खुरीस बांदूंक जाय आनी मागणें करपाक जाय पयलें, आनी मागीर ब्रीज आयले न्ही कमीच करूंक जाय. रिपोर्टर प्रमोद कानोळकार, प्रुडंटा खातीर. मावळिंगे जमनीचो वाद जो मेरेन मिटना तो मेरेन गांवांत एकूय चिरेखंड चलोवंक दिवचे नात अशी शिटकावणी मावळींकारांनी दिल्या. थळाव्यांनी शेनवारा गांवांत चलपी बेकायदा चिरेखणी बंद उडयल्यो. 5 ट्रक आनी मशिनां धरून पुलिशे कडेन दिली. मावळिंग्या 10 ते 12 बेकायदेशीर चिरेखणी चलतात. खण खातें आनी पुलिशेक कागाळ दिवनूय कोणूच कारवाय करनात अशें मावळींकार म्हणटात. ह्यो म्हणटा ते कायमचे बंद आसोंक जायो तरच हांगासर मावळिंग्यात बरें चलतलें. नाजाल्यार ह्यो खणी जर चालू उरल्यो तर खण चलोवन हे कुमेर जातले आनी गांवाची वाड लायताले फुटाफूट करून. आमचो गांवचो प्रश्न मिटतलो. कंपनी कांयच एक्शन ना घेतली म्हणून आयज आमी अशें थारायलें की गांवांत ते स्टॉप करचें म्हणून आमी सगळो थंय त्या जाग्यार जेन्ना गांव गेलो तेन्ना ते सगळें स्टॉप केलें आनी तेच्या उपरांत पुलिसाक इन्फॉर्मेशन दिलें की अशें अशें आसा तेन्ना येवन ते धरचे म्हणून. मागीर तेंच्यान आमी सगळे अडयल्ल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो कितें त्यो पुलिसांच्या ताब्यात दिल्ल्यो आसा.
बेकायदेशीर खणी चालपाक राजकारण्यांचो हात आसा अशें सई मोगी अमृत सिंग म्हणटा. खणी जी आहा ती बेकायदेशीर आसा, तेका जग सरकारी आसूं किंवा बाकीचे जे कोण तांकां सपोर्ट करता ते जावपाक जायना. तशेंच ह्या जाग्याचो अशें आयकलां की केस चलता आनी अशें तरी आसतना बिंदासपणान हे अशे तरेन काम करता. हितून पुलीस खातें जे आहा ते आनी बाकीचे राजकारणी जे आहा हे पयशाचो हे भरपूर प्रमाणान हे अपव्यवहार जाल्लो आसा. मावळिंगेच्यान रिपोर्टर उदय परब, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.